मिकी पाशोकच्या गोविपा उपरांत आतां अपक्ष आमदार रोहन खंवटेंनी पर्रीकाराच्या सरकाराक तेंको दिला. पर्रीकारच गोंय साल्वार करपाक शकता म्हूण ताच्या सरकाराक आपूण तेंको दिता अशें रोहन खंवटेन बिरेस्तारा मिडियाक उलोवन दाखयलें. आपल्याक वडोवपा खातीर फेर्मिना खंवटे आनी नार्वेकारान आपल्याचेर नाका नाका ते आरोप केले. फेर्मिनान मतदाना वेळार आपूण पडचो म्हूण भाजपाक मतां मारपाक सांगलें अशेंय रोहनान मिडियाक सांगलां. I'm proud to say that I'm the first legislator of the newly formed Porvorim constituency, and the credit of this whole thing goes to the people of Porvorim. आमचे जे विचार आसा प्रो डेव्हलपमेंटाचे तेच विचार मिस्टर पर्रीकाराचे आसात. He has always proven his administrative skills, he has proved his leadership qualities, so it is a path where we want to be together with him to see that we need to see the Porvorim of what we dream and what we need to think of Goa of our dreams. So all put together we need to see that पर्वरीक कितें जाय आनी गोंय कशें जाय हें मनोहरभाई करूंक शकता, आनी ताज्या खातीर आय एम एक्सटेंडिंग माय सपोर्ट टू द मनोहर पर्रीकर लेड गव्हर्मेंट. पुटींग रुमर्स अरावंड, ट्रायंग टू मलायन माय इमेज, जाता तितलो ताणें प्रयत्न केलो की म्हजेर जाता तितले आरोप तयार करचे. हातून एकूच आय थँक ऑल द पीपल बिकॉज इन स्पायट ऑफ ऑल दीस थिंग्स वॉट दे हॅव ट्रायड, ऑल द पार्टीज गेटिंग टुगेदर एंड ट्रायंग टू put me out, the people have stood by me and people have shown Mr. Narvekar the exit door. Elections was an afterthought. Elections came, राजकारण फक्त आयलें कित्याक समाजकारण करपाक आमकां लोकांनी त्रास केले. स्पेशली द अर्लियर MLA मॅक्झिमम त्रास ताणेंच केल्ले की डेव्हलपमेंट घडचें न्ही आनी कोणें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवचें न्ही, आपलो मतदारसंघ आपुणूच पळयतलो. वी नेवर थॉट ऑफ इट इन राजकारण, नॉट इन पॉलिटिकल सेन्स. पूण जेन्ना हे विचार तांचे मांडपाक लागले, एवरीवेर वी स्टार्टेड गेटिंग हर्डल्स. Should have, if they were really interested in supporting the BJP, should have joined when the candidates were announced, not last 10 days. So this is the selfish interest of those particular few fellows from the Congress base or NCP base who have joined this BJP candidate to support him in the last 10 days with the interest of panchayat elections. Secondly, Mrs. Fermina County of NCP, 1200 mata padल्या तिका. You can understand the psychology of the voters where she has wooed her own voters to vote for BJP in the last few days. साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लब आनी धेंपो क्रिकेट क्लबा मदीं बिरेस्तारा जाल्ली मॅच बरीच रंगली. निमण्या बॉला मेरेन ही मॅच रंगली. निमणे कडेन साळगांवकार 4 रनांनी जिखले. GCA अकादमींनी सर्वोदय रॉयल्स पंगडा मदीं जाल्ली GPLची दुसरी मॅच सर्वोदय रॉयल्स 13 रनांनी जिखले.
He's a terrific batsman. He can change the game wherever it is. So it's better he got out for us actually for the last ball. I believe tomorrow you are playing against GCA in the afternoon. So all the best for that. Congratulations, Badal Singh, making a mark with a comeback, and what a performance! 5 wickets all in this match. Yeah, I was, after I didn't play for the first time in second season, I was eagerly waiting for this. I got the opportunity to play for Saran. Performance like this, it always feels good. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान खबरांचेर रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.